माये मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. गोंय येवपी शिक्षणीक वर्सा 2024-25 सावन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लावपाची करता तयारी. 9वी वर्सा सावन हे धोरण टप्प्याटप्प्यान लायतले चालीक, सांगले शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकारान. राज्यांत चोरयेच्यो घडणुकांनी जायत आसा वाड. हळडोणचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरान उक्तायलो हुस्को. पुलीस महानिरीक्षक ओमकार भिश्त हाका मेळून जाता तितले बेगीन उपाय सोदून काडपाचो मारलो उलो. IMDन आयतारा मेरेन वाडयला येल्लो अलर्ट. पावसाक गडगड वीज आनी खर वाऱ्याचो मेळटलो सांगात. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंय येवपी शिक्षणीक वर्स 2024-25 सावन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लावपाची तयारी करता. 9वी वर्गा सावन हे धोरण टप्प्याटप्प्यान चालीक लायतले. गोंय हे धोरण सुरू करपी देशांतले पयले राज्यांतले एक अशें शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकार हांणी सांगलें. 9वी वर्गा सावन टप्प्याटप्प्यान राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लावपाक लागतले. ते उपरांत फुडल्या वर्सा 3री आनी 10वी वर्गा खातीर ती चालीक लागतली. 2027-28 शिक्षण वर्स पयली ते 12वी मेरेन हे धोरण चालीक लावपाची शिक्षण खात्याची येवजण आसा. म्हळ्यार 2024-25 वर्सा सावन आमी नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्काच्या अंडर म्हळ्यार न्यू नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीच्या अंडर जे कितें एकाडेमीक प्रोग्रामाचो जो लावपाचो आसा न्यू करिक्युलम तो 9वे सान सेकंडरी लेवलीचेर लायतात. जेन्ना आमी ह्या वर्साक 9वे सान लायतात तेन्ना फुडल्या वर्साक 10वेक, तेजे फुडल्या वर्साक 11वेक आनी तेजे फुडल्या वर्साक तो 12वेक लागतलो. सिमिलरली हळू हळू फावंडेशन लेवलीचेर आमी गेल्या वर्साक सुरू केल्लें फावंडेशन 1, ह्या वर्सा फावंडेशन 2 जातलें, फुडल्या वर्सा फावंडेशन 3, तेजे फुडल्या वर्सा फावंडेशन 4, तेजे फुडल्या वर्साक फावंडेशन 5. त्याच प्रमाणे 3रेक आनी 6वेक आमी फुडल्या वर्सासान सुरू करतले. जेणे करून हळूहळू जर तुमी जर पळयलें जायत जाल्यार 27-28 ह्या वर्साक हो पुराय NEPचो एकाडेमीक न्यू एकाडेमीक करिक्युलम सगळे स्टँडर्डाक लागतलो फ्रॉम फावंडेशन 1 to 12th 27-28 ह्या वर्साक. आनी 28-29 ह्या वर्सा सावन आमी फिजिकल रिस्ट्रक्चरींग जें कितें करपाक जाय तेजेर काम सुरू करतले. आतां आमी ऑलरेडी जे कितें नवी करिक्युलम आसा तो सगळ्या हेडमास्टरा कडेन शेअर केला. हेडमास्टराक आमी सांगला तो पेरंट्सा कडेन आनी सगळ्या टिचरा कडेन शेअर करपा खातीर. तातूंत भितर जंय जंय आमी शिक्षक दिवपाची गरज आसा थंय थंय आमी शिक्षक दितले. जंय जंय शिक्षक स्कुलांनी घेवपाची गरज आसा थंय थंय आमी स्कुलाक शिक्षक घेवपा खातीर NOC दितले. ह्या उपरांतूय जर कितें प्रॉब्लेम NEPक आमी पयल्याच खेपेक इम्प्लिमेंटेशनाक वतात तेन्ना प्रॉब्लेम येवपाक शकतात. तेन्ना आमी फील्ड लेवलीचेर आतां वचपाची सुरवात करतले. जून म्हयन्या सावन जून 4 स्कूल सुरू जाता आनी आमी 7 जुना सावन प्रत्येक तालुक्याक विजीट करतले. आनी फोंडा, तिसवाडी, बार्देस आनी सालसेत ह्या तालुक्याक 2 खेपे विजीट करतले कारण थंय स्कुलां चड आसात म्हणून. आनी बाकी सगळ्या तालुक्यांक एक खेपेक विजीट करून इंडिविज्युअल स्कुलाचो सुद्दां कितें प्रॉब्लेम आसा जायत जाल्यार तो आमी सॉल्व करपाचो प्रयत्न करतले. ह्या सगळ्या भितर टिचरां खातीर आमी वेगवेगळे ट्रेनींग प्रोग्राम दिवपाक सुरू करतले. आनी हें ट्रेनींग दितना टिचराचो जो कितें फॅकल्टी डेवलपमेंट जावपाक जाय तो तेतूंतल्यान जातलो हें आमी पळयतले. भुरग्यां खातीर तुमचो कितें आसा, कितें मॅसेज आसा काय म्हण 9वेच्या भुरग्यांक वता. 9वेच्या भुरग्यांक हांव सांगपाक सोदतां की आमी तुमचो जो कितें क्वॉलिटी एज्युकेशन आशिल्लें तें वाडोवपा खातीर हो NEP इम्प्लिमेंट करतात. आनी खरी जी पळय आमची हें आसा परिक्षा ती थंयच लागतली जेन्ना त्या 9वेच्या भुरग्याक दिसतले काल आपल्याला आपूण जें शिकतालो तेतूं भितर आनी आज आपूण जें शिकता हातूंत भितर फरक आसा तेन्नाच आमी म्हणपाक शकतले की आमी योग्य NEP इम्प्लिमेंट करतात म्हण. नाजाल्यार आमी कागदाचेर तें कितेंय चित्र काडलें आनी कोणाकय टिचरांक दिसलें, पॅरंट्साक दिसलें हातूंत कांय आमचो उद्देश साध्य जालो असो आमकां आमी धरची नात. त्या स्टुडंटाक जेन्ना दिसतलें 9वेच्या काल आपूण जें शिकतालो, काल जें आपूण शिक्षण घेतलें तें शिक्षण आनी आयची शिक्षण हातूंत भितर क्वॉलिटीचो फरक आसा आनी आपणाक कितें तरी बरी क्वॉलिटीचें शिक्षण मेळटा तेन्नाच आमी म्हणपाक शकतले की आमी NEP सक्सेसफुली इम्प्लिमेंट करपाक पावले म्हण.
गोवा 365 खातीर मनीष परब, विलियम रॉड्रिक्स आनी ओमकार देशप्रभू. राज्यांत चोरयेच्यो घडणुकांनी वाड जायत आशिल्ल्यान होल्डोणचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरान हुस्को उक्तायला. होल्डोणचो आमदार, सरपंच तशेंच हेर थळाव्या सयत ताणें पोलीस महानिरीक्षक ओमवीर भिस्त हाका मेळून आपलें मत मांडलें. जाता तितले बेगीन उपाय सोदून काडपाचो उलोय मारलो. बंद आशिल्लीं घरां आनी ज्येष्ठ नागरीक वा फकत बायलां रावपी घरांचेरूय चोर लक्ष केंद्रीत करतात अशें फरेरान सांगलें. लोकांक ही खूब हुस्क्याची गजाल जाल्या. हळडण्या मतदारसंघ आनी हेर सुवातांच्या लोकांच्या शिष्टमंडळान आयजीपीक मेळून लोकांचो हुस्को पुलिसां मेरेन पावयलो. आतां ताजे सुटावे काडल्यात अशें आमदार फरेरान सांगलें. चोरी जातात आमचे गोंयांत आनी स्पेशली नॉर्थ गोवाचे दोनापावलचे आमी पळयला, सुपोर थिंगा आल्दोना, वयरा, नाशनोला आनी दुसरे जाग्यार पासून लोक कूड घालून, मास्क घालून, हेल्मेट घालून येतात आनी इतले डेरिंग आसात ते वयतात, घरां दार उक्ती करतात. लोक आसा तेन्ना पासून राती येतात आनी एक व्हिडिओ आसा तो पायपां भितर वचून ते चोरी करतात. सो लोक भिलो आसा कित्याक उठले जाल्यार ते कन्फ्रंट केल्यार ते अटॅक करूंक शकता आनी लोक भिला कित्याक एश कोन्न आहा जाल्यार मागीर तेंचे सिक्युरिटी आनी तेंगे बरें जायना. सो आमी आयिल्ले एक्सप्लेन करपाक आमचे भंय आसा ते लोकांची आनी कितें सोल्युशन फुडें काडपाक. आयज SP पासून आशिल्लो नॉर्थ गोवाचो अक्षय कौशल आनी तेणें सांगलां आयज एक धाकले डेलिगेशन याक म्हूण तो ताका बसून सोल्युशन कितें काडपा आहा तें काडलो. आमी सांगलां पेट्रोलिंग वाडोवपा जाय म्हणून कित्याक पेट्रोलिंग आशिल्लें तें कमी जालें आनी पेट्रोलिंग रातीचें बंद जालें पासून. सो ते पेट्रोलिंगाचेर आमी उलयलां आनी आमी सांगला पासून ते CCTV कॅमेरा आसून तसलो फायदो ना, फकत दिसता पूण लोकांक वचूंक जायना. गेटेड कम्युनिटी आसा तेन्ना एटलिस्ट एक सिक्युरिटी गार्ड कोण आसता, पूण नॉन गेटेड तूं जाणा आमची गोंयची गोर नॉन गेटेड कम्युनिटी आनी सगळ्यांनी सिक्युरिटी गार्ड दवरूंक जायना. सो आमी ताका रिक्वेस्ट केला की ते एक डिवायस करून हँडल की आमचे लोकांक सेफ करपाक. कित्याक असले बरे बरे मनीस येतात ते गोंयांत मागीर तेंचे घरांत चोरी जाता जाल्यार आमचे गोंयकारांची चोरी जाता जाल्यार लोक भितलो आनी मागीर फुडें आमच्या कितें बायल्यांक सेफ्टी ना, जाणट्या लोकांची सेफ्टी ना आनी तरणाटे भुरगे आसात ते स्पेशली चोऱ्यो ते पासून तेंचे सेफ्टी ते लोक दितात. आमच्या वाड्यार नायकावाडा हॉलांत एक मायनर भुरगो लॉकअप जाताले, घरांचे लॉक केल्ले आसले ते ट्राय करतालो चोरी करपाक. सो जाणट्या मनीस जे एकटी रावता, जेंची फॅमिली थोडी भायर आसता आनी एकटी रावता तांकां असो भंय कसो दिसता रावपाक. तर तेंच्यांनी कितें केलें की भुरग्यांक दवरलें आनी ताका धरलो. गजाल आमी ताका घेवन पुलीस स्टेशनान गेले. मागीर कळ्ळें की तो मायनर, जेन्ना मायनर आसता तेन्ना कांय करूंक मेळना, लिगली एक्शन घेवंक मेळना. हेच्या मागीर आमी सगळीं येयलीं आनी सरा कडेन बसलीं, आमच्या MLA कडेन बसलीं आनी आमी डिस्कस केलें कितें करूंक जाता, कितें बरें एका भुरग्या खातीर. सो ते डिस्कस करून आयज आमी बरें आयज आयजी कडेन उलोवंक येयल्या. गोवा 365 खातीर समरिता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव प्रणयोकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दिवचले गेल्या म्हयन्यांत एक भिरांकूळ अपघातांत एका लायनमॅनाक मरण आयिल्लें. मुख्य वीज अभियंतो स्टीफन फेर्नांडीसान सांगिल्ल्या प्रमाण ती खात्याची चूक नासून कस्टमराची चूक आसा. कारण इन्व्हर्टर घेवप्यान आदी खातें आनी अधिकाऱ्याक कळोवपाक जाय आशिल्लें, पूण हे बाबतींत तें जालें ना अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. आतां ते ईच एंड एवरी इन्वर्टर जेन्ना घालता, जशें आमचे डीजीक एप्रुवल घेवपाचें आसता, जेन्ना कोणूय डीजी घालता घरांत ऑर हॉटेलांत ऑर इंडस्ट्रीक आमचे एप्रुवल घेता, आमचे एप्रुवल घेता आनी आमच्या उपरांत इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टराचे एप्रुवल घेता. तशेंच हे इन्वर्टराक घेवचें काय ना हेजे भासाभास चल्ला आनी आमी गव्हर्मेंटाक घालून तेजे एप्रुवल घेवन मागीर कितें तें ठरयतले. कित्याक इतले इन्वर्टर आसा, आतां सगळे एप्रुवल गेल्यार तुमकांय डिले जातलो आनी आमचे सगळे ऑफिसर आसा ते बिजी उरतले. पूण हो कसो प्रोस्ट सॉल्व करचो तेजे भासाभास चल्ला. पूण एक्झॅक्टली तूं कॉज विचारता जाल्यार तो इन्वर्टराची सप्लाय येता. आतां हो तुमी प्रोस्ट काडला म्हणून सांगता. जेन्ना असले अपघात घडटा न्यूजपेपर रोखडेच मिनिस्टर, CM, चीफ इंजिनियर, एक्झिक्युटिव्ह घालता विदाउट नोईंग द फॅक्ट. आतां एक एक्सिडेंट जाता इन्वर्टरा लागून, दुसरो एक्सिडेंट असोय जावं शकता. आतां फाल्यां कोणें आपले PPE यूज करूं ना, डिस्चार्ज रॉड यूज करूं ना, हेल्मेट यूज करूं ना, सेफ्टी शूज यूज करूं ना, गॉगल्स दिता तेंकां ते यूज करूं ना,
हे सगळे यूज करना ताजो जबाबदार कोण? सुदीन ढवळीकर आणि हेर वीज खाते अधिकाऱ्यांसहित पत्रकार परिषद घेतली. ढवळीकरान गोय मॉन्सून तयारे संबंधित मिडियाक संबोधित केले. राय बंदरार केल्ल्या विजेच्या कामान आमी पुराय जपसालदारकी घेतल्या. थंय सगळे अधिकारी आसले. तशेंच आदले अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम खूप पोरणे असले. आता चीफ ऑफिसर ताचेर नवो प्लॅन हाडटा. देखून आता कसलोच त्रास लोकांक जावचो ना अशें वीज मंत्री ढवळीकरान सांगले. खूब जाणांनी म्हाका ह्या दिसांत तनमार प्रोजेक्टाचेर इवन एक न्यूजपेपरान ती न्यूजूय हाडल्या. एक लक्षांत घ्या की तनमार प्रोजेक्ट जो आसा तो एज फार एज पावर डिपार्टमेंट इज कन्सर्न, हांव नको बाकी खूब जाणां लोकां तो नाका, कित्याक नाका हें कांय अजून पसून येना आनी तो कर्नाटक गव्हर्मेंट करतलो की ना हाचेरूय हांव भाश्य करूं शकना. कारण शेवट आमची जी मिनिस्ट्री आसा फॉर पावर डिपार्टमेंट इन सेंट्रल मिनिस्ट्री तांणी हो एप्रूव करून तनमार प्रोजेक्ट चालू केला. ह्या तनमार प्रोजेक्टांत जवळ जवळ सगळें काम आमचें जालां. फक्त 7 टॉवर फ्रॉम 400 kVA ते कोलवाळे सबस्टेशन टू धारबांदोडा सबस्टेशन ह्या हेतूंत आमचे उबे करपाचे उरल्या. जे मेंटेनन्स पळयता त्या मेंटेनन्सा जी किट्स आमी दिवपाक जाय ते किट्स तर इन एडवान्स दिल्याच कोड ऑफ कंडक्ट आसून सुद्दां, कारण परचेजीस आमी सादारण फेब्रुवारीचे पयलीं चालू केले आनी प्रत्येक डिविजन वायज आमचो जो स्टोर आसा तांचे मार्फत हें सगळें केलें. ऑन एन एवरेज प्रत्येक डिविजनाक दिता आसतना जे आमकां एक्स्ट्रा मटेरियल जाय तेंय त्या डिविजना कडेन आमी दिलां. इतलेंच न्हय तर एक्स्ट्रा ट्रान्सफॉर्मर जे प्रत्येक डिविजनाक एक्स्ट्रा एक्सिडेंट वायज जाय पडटा तेय आमी प्रत्येक डिविजनाक दिल्ले आसा. ह्या फावटी एक ट्रान्सफॉर्मर गेलो जाल्यार परत स्टोरा मडगांव वचपाची गरज ना. प्रत्येक डिविजना कडेन एक ट्रान्सफॉर्मर स्पेर आसतलो. म्हणजे फाल्यां सकाळीं दोन चुकून जर ट्रान्सफॉर्मर लागीं गेले आसत जाल्यार ताणें दुसऱ्या डिविजनाचे सुद्दां घेवं येता. आनी त्या खातीर हें करता आसतना कमीत कमी वेळांत परत लायट कशी येतली त्या हेतूंत आमी लक्ष दवरलां. कारण शेवट जे लायट वता ती वादळ किंवा वारें आयले नंतर आनी जेन्ना एकामेकाक टच जाल्यो वायरी किंवा फेल्युअर ऑफ अदर थिंग्स अशें जाले नंतरूच त्यो जाता. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगेज, गौतमी गांवकार आनी भक्तीपय बाळगी. पीडब्ल्यूडीच्या नियोजन शून्य कामाचो ओपा खांडेपारकारांक बरोच अणभव आयला. कितलेशेच दीस जाले लोकांक गरजेचो रस्तो अर्दकुटो सोडून मदींच कलवटाचें काम केल्ल्यान लोकांक त्रास सोंसचे पडिल्ले, जाका लागून लोक खुबळिल्ले. हे गोवा 365 संबंधीत अधिकाऱ्यांच्या नदरेक हाडून दिलें. त्या उपरांत कलवटाचें काम नेटान सुरू जालां. खांडेपार पुलाकडेन वचपाचो रस्तो 90% पुराय जाला. तरीकय कंत्राटदारान आता पावसाचे सुरवेकच कलवट बांदपा खातीर ओपा खांडेपार जंक्शना कडलो रस्तो खणला. ओपा जंक्शनाचेर पावसाच्या उदकाचो हुंवार येवचो न्हय हे खातीर क्रॉस कलवट गरजेचो आसा. पयलीं ह्या कलवटाचें काम कासवाच्या गतीन चालू आसले. आता हे काम नेटान सुरू जाला. थोड्या दिसांनी येरादारी करप्यांक वाट मोकळी जातली. पावसा पयलीं कामां पुराय जातले अशें समाज वावुरपी संदीप पारकारान सांगले. पळयात. आता तेंगेले प्लाय जे आहा ते काडप चल्ल्या आणि आता सेंटरिंग सुरू करतले. ते सेंटरिंगाक 2 दीस लागतले. वयर स्लॅब एरिया आणि बुधवार ते बिरेसर म्हणल्यार स्लॅब घालून जातलो. स्लॅब घालून जालो की वयल्यांतल्यान लोक येवपा वचपाक एक्सेस जातलो. सेकंड थिंग हे जे तुमी आतां लँड फिलिंग पळयता सायडीक वॉला कडेन हांगा पेंडींग उरला, हांगा प्लाय काडूंक ना म्हणून. ह्यो आतां प्लाय काडून जाल्यो न्ही अर्द वरा भितर. की ही जी माती तुमकां दिसता पळय न्ही ही माती सगळी हांगा फिलिंग येतली आनी हांगासरल्यान 2 व्हिलर एक्सेस जातले वचपाक. तांकां थंयच्यान वॉलतमान येवपाची गरज ना. म्हणजे जो एक काही लोकांचो बोळ आशिल्लो की लोकांक येवपा वचपाक मेळना ती सोय आयच्या दिसा भितर हांगा जातली. जे लोक चलत येता तांकां हांगासरल्यान ओपा वाड्यार बाजाराक वचपाक मेळटले. जे फोंडेच्यान कोण येता तांकां हांगासरल्यान ओपा वचपाक मेळटले. प्लस 2 व्हिलर जी आसा पळय न्ही ती हांगासरल्यान वचपाक सुद्दां ते सोय करपाची आसा. ओके जेन्ना आतां स्लॅब वयर घालतले पळय स्लॅब घालतकीर रोखडोच गाडी वचपाक मेळटना कारण जवळ 20-22 दीस सुमार ते सांगताले 10-12 दिसांनी काडपाक मेळटले. पण तांकां हांवेनूच सांगलें की ते आनी काडपा नाका कित्याक फाल्यां मोडलें जाल्यार पावसान ते परत सगळें काडून परत काडपाक मानायपणां खूब जातली.
ताका लागून एटलिस्ट 4 व्हिलर थंयच्यान येता वयता आनी बाय ते 10-12 दीस म्हटल्यार आमगेलो वयलो रोड सुद्दां सुरू जावपाची शक्यता आसा. जर ते 10-12 दिसा जर वयलो हायवे जर एप्रोच रोड जर सुरू जालो न्ही जाल्यार 70% गाडयो सगळ्यो वयल्यातल्यान वयतल्यो आनी हांगा सकयल सर्वीस रोडाचेर कांयच वचपाचें ना. आणि ह्या दिसांनी हांव पळयता की जे रोडाचें जें काम चालू आसा आनी आतां कलवटाचें जें काम चालू आसा तें बरें फास्ट रितीन चलना. अशें जर जायत जाल्यार पावसा पयलीं सगळें काम कंप्लीट जातलें अशें तरी म्हाका दिसता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी भक्तीपय बाळगी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. विजय सरदेसायान कोंकण रेल्वेच्या दुचाकी आनी कार भाड्यान घेवपाचे येवजणेक विरोध केला. कोळसो येरादारी वाडोवपाचो सरकाराचो हेत आशिल्ल्यान रेल्वेच्या मडगांव मार्गावयल्या प्रदूषणाची पातळी वाडोवपाचो सरकाराचो हेत आसा अशें विजयान सांगलें. दिगंबर कामतीन ह्या प्रकरणात आपली भूमिका आणि सहभाग स्पष्ट करपाक जाय. ह्या घडामोडीची ताका खबर आसा काय आनी तशें आसल्यार तो कित्याक शांत रावला? ह्या येवजण्यांचो ताका फायदो जातलो काय ताणें तयार केल्ल्या व्हडल्या मडगांव मास्टर प्लॅनाचो हो भाग? विजयाचो प्रस्न. सो म्हाका दिसता बाब दिगंबर कामतीन क्लॅरिफाय करपाक जाय ताका कितले खबर आशिल्ले हे प्लॅनाचे. वो ताका खबर नाशिल्ले जाल्यार तो ओपोज करपाक आसतलो. ताजोच हो प्लॅन काय कितें? कित्याक लोक तागे तो म्हणल्यार मडगांवकार आपले. आतां हांगा देव खंय येना देवाक बी हाडपाची गरज ना आनी आमी हाडनात. हे दीस इज बिटवीन मेन and the corporation. The corporation has a relationship with the government of India, and that corporation is supposed to be good with Digambar Kamath. KRCLचो अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक संतोष कुमार झान कोंकण रेल्वेचे लुकसाण कांयच नासून तांचो लोकां खातीर फायद्याचेर उलयलो. हे बाबतीत सगळ्या समस्यांचेर उपाय आदींच सोदून दवरला. आयकात ताका. So these are some of the precautions that we have been taking. Then tunnel lighting, any tunnel which is more than 500 meter, every tunnel is well lit up with the latest LED lighting. And then there is a communication in every tunnel that in case of any untoward incident or a stoppage of train or alarm chain pulling inside a tunnel, there is a communication available for the loco pilot as well as the train manager to immediately contact the nearest station and the control at Belapur. So I'm very confident that with these certain routine and certain special measures on Konkan Railway, every year there is 4.5 months of intense monsoon, right from Roha to Thokur. And every year we take a lot of routine precautions and certain special precautions. So the special precautions that we take is round the clock this 740 kilometer of track is manned. Every tunnel is manned round the clock. Every vulnerable location like potential location of boulder fall, potential location of flooding, weak embankments, weak formations, every location is manned round the clock. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. USC सेरावलीन कांसावले वेटरन्साक हारयलो. 2-0 अशा गोल फरकान ही मॅच सोंपली. बाणावली एसएजी खेळामळार जाल्ले वेटरन्स मॅचीन USC सेरावलीन कांसावले वेटरन्सा आड 2-0 अशा गोल फरकांनी जैत मेळोवन सर्तीच्या सेमी फायनलीन सुवात मेळयली. बाणावलेचो आमदार कॅप्टन वेन्झी विएगशान टुर्नामेंटा बाबतीन आपलें मत उक्तायलां. आयकात ताका. आमी आमगे बाणावले एसएजी ग्राउंडाचेर फॉलिनिटी एसएजी ग्राउंड थिंगा सेकंड एन्युअल दुसरे फावटी एन्युअल बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी वेटरन्स टोर्नामेंट हो घडून हाडला आनी हे पाटी हे दुसरे पाटसून आमी रोलिंग ट्रॉफी दवरल्या. ते पाटी वॉज द फर्स्ट टायम, हे सेकंड टायम आतां आनी आमी एक रोलिंग ट्रॉफी दवरल्या आनी दीस इज गोइंग टू हॅपन नाव एवरी इयर. वेटरन्सांक आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी 7वी विलेज ज्यो आहाय आमगे सुराले वेटरन्स जे हेड आहाय, कोलवा वेटरन्स हेड आहाय, बाणाले 2 टीम आहाय वेटरन्साच्यो, वार्का वेटरन्स हेड आहाय, ओल्डिंग वेटरन्स हेड आहाय, कावरमोना वेटरन्स आनी कावेलोसी वेटरन्स. सो इज अ युनीक कॉन्सेप्ट की आमगे जे वेटरन्स आहाय जे भुरगे आहाय 45 एंड अबव तेमकां एक फिटनेस आनी एक खेळपा उर्बा हाडपाक
गोवा 365 खातीर संदीप तुळेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. आयएमडीन आयतारा मेरेन येलो अलर्ट वाडयला. गडगडा सयत खर वारे आनी वीज पडपाची शक्यताय आसा. ते खातीर लोकांनी सादूर रावपाचो सल्लो हवामान विभागान दिला. बुधवारा सांजवेळा नेटान पावस आनी वीज पडपाची शक्यताय आसा अशें एमिटीन सांगला. दिसभर ढगाळ मळब दनपारा मेरेन हवामान थंड उरतले. चडशा वाठारांनी उंचाय 35 मेरेन पावतली. प्रत्यक्ष अणभव सुमार 39 डिग्री सेल्सियस आसतले. रातच्या वेळार उण्यांत उणे 26 डिग्री सेल्सियस आसतले असो अदमास आसा. 23 मेरेन येल्लो अलर्ट. गडगड खर वारे गळपाची शक्यताय. 27 तारखे मेरेन व्हड प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास. बुधवारचे तापमान 35 आनी 26 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.